GST काउन्सिल मीटिंग जातली तातूंत GST रिसीच्या दर एका गजालींचो नियाळ घेवपाक ताचेर निर्णय घेतले अशें मंत्री माविन गोदिन्होन सांगले। तशेंच भरपायेचो उणाव जाता ताचेर कितें करपाचें हाचे विशीं लेगीत ह्याच बसकेन थारायतले अशें तो सांगता। फाटल्या आनी ह्या म्हयन्याचो नियाळ घेत जाल्यार GST विशीं आमी समाधानी आशिल्ल्याचें माविनान सांगलें। GST काउन्सिल मीटिंग जातली तेन्ना आमी व्यवस्थीत ठरयतले कितें करपाचें, शॉर्टफॉल जे कॉम्पन्सेशन जे दिवपाचें बंद जाल्यार जे स्टेट पयशे तेंचे तितले 14% ग्रोथ जावन रिकवर जायना कितें करपाचें निर्णय घेतले। अजून पर्यंत आमी कांय निर्णय घेवना, पूण इफ यू लूक एट द GST कलेक्शन्स, इवन दीस मंथ इट इज 140, प्रिवियस मंथ इट वॉज 168. इट शोज GST इज वर्किंग वेल. आणि I had made a very strong case that all smaller states, including Goa, because I had made it in case of Goa, that whatever compensation that is due to us should be cleared in one go. Amka ille in tranches what they give should not be given to us in tranches. म्हणजे ille करून त्यांना आमकां ते पावना आनी आमी फायनान्शियल डिफिकल्टीन आसा. आय एम very grateful to the honorable finance minister. ल्हान स्टेटीची तेन काळजी घेतली आणि गोंयची मांग पूर्ण केली. अप टील मे 1291 crore आमकां फूल अमाउंट क्लियर केल्लो आसा. ओली एक म्हयन्याचो उरतलो आतां. इफ द कॉम्पन्सेशन डज नॉट कंटिन्यू, दॅट ऑल्सो वी वील बी डिसायडींग इन द फोर्थ कमींग GST काउन्सिल मीटिंग.